आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार. हिंदुस्थानातल्या समस्त लोकांक 75वेच्या स्वातंत्र्य दिवसाचे हार्दिक शुभेच्छा. हांव दर्शन नायक, कारवार न्यूज कोंकणी आजा संडे ह्या एपिसोडाक तुमगे सगळ्यांनी स्वागत करता. आणि थोड्या क्षणात आजो तुमगेलो प्रश्नाचे उत्तर दिवक आमगे स्टुडिओ येतलो आणि तुमगेल प्रश्नाचं उत्तर तुमकां दितलो. आजा आजा संडे एपिसोडाक तुमगेले स्वागत असा. नमस्कार दर्शना आणि सगळ्याक आमगेल्या प्रेक्षक लोकांक बी सगळ्याक हांव नमस्कार करता. आज आज हे न्ही रे आमगेले 15 ऑगस्ट. इंडिपेंडन्स 15 ऑगस्ट 15 इंडिपेंडन्स स्वातंत्र्य दिवस न्ही आमगेलो. तुमकां सगळ्याक स्वातंत्र्य दिवसाची सगळ्याक शुभेच्छा म्हण हांव बी सांगता. कित्याक म्हटल्यार अरे आज आमगेले स्वातंत्र्य जावन घेवन आमकां मेळून घेवन आतां कितले वर्सां सांग 75. आता 75 वर्साचे आमी आतां स्वातंत्र्य उत्सव मनयतात. हे कितें म्हणटात सांग आमी सुवर्ण महोत्सव म्हणतात. सुवर्ण महोत्सव ही सुवर्ण महोत्सवाक सगळ्या समस्त आमगेल्या भारतातल्या हिंदुस्थानात लोकांक सगळ्याक शुभेच्छा दिता. दर्शना म्हाका बी आज मरे खूब कार्यक्रमात हांव भरपूर भाग घेवन हांव जाम जाल्लो आसा. सकाळच्यान कितले कडेन गेला हांव झेंडा वंदनाक. आतां म्हाका बगी वच जाय ते प्रश्न आसा चड प्रश्न ना आज थोडे आसा कम्यातच करवचे. हाय स्टार्ट करू आजा. हाय सुरू कर पता. चल आजा पहिले प्रश्न आसा. हा तो प्रश्न असो आसा हा गव्हान कितले बी काम केल्यार बायल काहीच काम केलें ना म्हणटा. हो प्रश्न कोणालो? विठोबा राया राणे बिहाइंड महादेव टेम्पल बाड बाडच्यान कोण? विठोबा राया राणे. विठोबा विचारता गव्हान गव्हान कितले काम केल्या बी बायल काहीच काम केलें ना म्हणटा. काहीच काम केलें ना म्हणटा. कित्याक म्हण सांग. कितें आजा बायलेक गव्हान भायर वचून काम केल्लें बायलेक कळ्ळें ना आनी बायलेक घवान काम केलें कळना आनी घवाक बायलेन खंय कितें घरा कडेन कितलें काम केलें घवाक कळना. तेजें हे केन्ना तशें जावं जायना. जो कोण भायर वचून काम करतले तेमगेले तेमकां खबर उरता. कित्याक देख घरांतले एक येजमान म्हणल्यार एक तो आतां घोव म्हण समजून घे. तो तेका घर मरे तेका सांबाळत म्हण तेजेर जबाबदारी उरता. घराक माथ्याचेर घेवन रावता कोण सांग? तो घरांतले येजमान कळ्ळी. येजमान हो तो घर माथ्यार घेवन रावता आनी घरा भितर कितें उरता पळय काम ते कोण माथ्यार घेत सांग? जी येजमानी. बरोबर म्हणल्यार तिगेल बायल होम मिनिस्टर. घरांतलो होम मिनिस्टर म्हणाला ते. होम मिनिस्टर आनी हो भायर वयचो कोण? बायल मास्तर. तशें म्हणूं जायना. जाल्यार बी एकच सांग हेतूत मरे हे जाता म्हण कांय ना. जे घोव आनी बायल उरता पळय ही एक नाण्याच मरे एक नाणो उरता नाणो. ह्या नाण्याच मरे दोनी बाजू आमी मरे तकल्यानी शेपडी म्हणटा मरे. हेड आनी टेल. हय ते तकल्यानी शेपडी न्ही. हय हेड म्हणल्यार तकल्यानी टेल म्हणल्यार शेपडी. हय तकल्यानी शेपडी दोनी कातल्यान म्हणल्यार त्या दोनी कातले जर तर ना एक कातल्यान जर तर खाली उरलो तो नाणो काय ना ते किंमत आसा. किंमत ना. बरोबर. जेन्ना दोनी कातल्यान जर तर ताका उरत ताका किंमत आनी तेजेनच संसार चलता. बरोबर आसा. हा चला आजा मुखार प्रश्न. कीर्ती मैसूरच्यान विचारला. मैसूर. हा तेमगेल प्रश्न आसा ते तुमकां विचारला तेणे. तुमगेल आईले आनी बाबान कितले वर्स पर्यंत तुमगेल बर्थडे केला का म्हणते तुमगेले वाढदिवस केला का म्हणून विचारते. तुमगेले मागेले मागेल वाढदिवस हाय मागेले तेन्ना मागेला आवय आशिल्ली तेन्ना विचारिल्लें हांव केन्ना जल्मा येयला काय तूं चवथीक येयलोच म्हूण सांगते आसात. म्हाका अजून तारीखच खबर ना. ते बरोबर आसा. म्हाका वाढदिवस करतले केन्ना. बरोबर. हा केन्ना विचारत हा जल्मा केन्ना येयला काय म्हणल्यार शाळेंत दिता आसतना बी चवथी खात येईल उरतलो म्हणजे अशेंच म्हणील उरतले तेमी. चवथी खात जल्मा येईल माळ म्हयन्याक जल्मा येयलो चवथी खात येयलो शिगम्यात खात येयलो हे असलीच ना सारवणात येयलो हेच म्हणटले आनी काय मागेल बर्थडे मरे हा जावचे 5 वर्सां पयलींच जाल्ली. कित्याक म्हणलें? अरे कित्याक म्हणल्यार आतां हांव जावू जा म्हण घेवन जावू जा म्हण कितले देवा कडेन अभिशेक जाला कितले कडेन तुळाभार जाला हांव जावू जाय म्हणून पहिलाच बर्थडे जाला म्हणून जालो. अरे अभिषेक तुळाभार देवा केला म्हणल्यार मागीर बर्थडे सोबत तो 5 वर्स मग तुगे बर्थडे करता मुखार बर्थडे केला म्हणून जालो. तारीख आमकां याद न्ही तच जाला. कोणी चालते? कीर्ती मैसूर. कीर्ती बाब का बाई? बाय कीर्ती बाई उरतले. बाय. हा बाय जाऊ बाब जाऊ. तुमकां मागेल आतां कळ्ळें न्ही. मागेल तुमी वाडदिवस करूं कशें करना मागेल वाडदिवसाक क्वेश्चन मार्कच आसा. कळ्ळें न्ही. हे क्वेश्चन मार्काचेर केन्ना तुम्ही केले तेन्नाच मागेल वाडदिवस. तुम्ही केन्ना करता जाल्यार करा. तुम्ही करा आपय. हय तुम्ही करा ना आपय ते हाडा. हा पोळी वाटेतली पोळी
हय ते कितें म्हणटा ताका केक आमी कापचे केक तो हय, आमगे ते- भाशेन वाटेतलो पोळी हय ती पोळी हाडा आनी कापा आनी एक हांव सांगता तुमकां हे वाडदिसाक आजकाल पळयल रे मेणबत्ती पेटयतात हय आणि त्या आता कोण वाढदिवस कोणाला म्हणत पण त्या फूक मारून येतात फूक मारचो वाढदिवस न्ही उजवाडाक फूक मारून घेऊन वाढदिवस करचे न्ही आम्ही दिव पेटोवन घेऊन आम्ही वाढदिवस करू जाय हय. हा आणि तो केक असते हाडटा पळय आता पोळी म्हणील आमी ते केक, केक म्हणला ते केक कापून घेऊन सगळ्याक वाटा वाटा बरोबर सोंडे गोष्टी नाकात सोंडे गोष्टीन कित्याक वायट करतात जे खाऊक ना तर लोक सकाळी दारा मुखार येऊन ते मागता पळय तेमगेल परिस्थिती पळया तुम्ही हा तो ते तुमी ते केक ते हे करनाकात केक हा, वेस्ट करनाका. केक ते वायट वायट करनाकात करनाका. तांकां खाऊ घाला आणि तेजेन तुम्ही तुमगेले वाढदिवस करा इतलेत हा मुखाल हाज्या मुखाल प्रश्न हा. बाप्पो टकलो उरल्यार हा. वा बाप्पा टकलो उरल्यार चड जाता म्हाका कळ्ळें घराण्याच बळ म्हणटा पदी हय हय बाप्पो टकलो हय. उरल्यार केस ना जालो उरल्यार हय चेडो टकलो जाता हय. जाल्यार चेडू कित्याक जायना काय म्हणटा हो प्रश्न विचारला एसडी नायक भांडी शेट्टा माजाळी एस डी नायक बाब एसडी नायक एस डी नायक हय. एस डी नायक बाबू तुमकां सांगता हांव हे बापूय टकल उरल्यार म्हणून खड्ड उरल्यार चडच कित्याक खड्ड जाता म्हणून सांगचें म्हणल्यार लग्न जाले नंतर पश्चातापान जातात अशें जायनात पयलीं जायनात मागीर मागीर केस वचूं लागतात लग्ना पयले लग्ना पयले बी थोडे लोकांक वयतात हय गेला वयतात न्ही गेला आज हय मरे तेंगेल बापूय टकलो न्ही तशें म्हण म्हणटा तूं हय तेंगे बाप टकल उरल्यार तेंगे लग्ना पयले वयता आशिल्ले जे लग्न जालें नंतर ज्या मनशार किंवा कोणाला केस वयता पळय ते लग्न जाले नंतर वयतात कित्यान वयतात म्हणजे तेमगेल बायलान विचार करूं जाय आनी त्या कोण टकल जाल्लो पळय तुमी विचार करूं जाय आनी तेजे बद्दल आनी कितें सांगून मोर हांव म्हाका आनी जमचेत ना कित्याक तें वायट दिशी बी नाका मागेले बी तीच परिस्थिती आसनी हा टोपी काडल्यार हांव हे मरे बरोबर तुमकां लोकांक राजा? म्हणल्यार पृथ्वी दवरलो म्हणून घेवन मुखार प्रश्न हाज्या काव्या कुर्डेकर तेका प्रश्न आसा हाज्या हा खंयचे पोरते काव्या कुर्डेकर म्हणटा ताणें गांव दिलें ना गांव दिलें ना दिलें उरतलें पण गांवात नांव दी पुता हा केन्ना कितें सांग तुका गांवात ते खंयचो गांव उरता न्ही तो गांव आमी जल्मा येयलो आमी त्या गांवाचो अभिमान एक धुवून घेवं जाय त्या जल्मा येयल गांवाचो खंयचो उरतू जे खंय जल्मा येत न्ही ती मातृभूमी आमगेली ती विसरनाका हा किती चालतले परान ते प्रश्न आसा हाज्या हा. हाज्या घराच्यान भायर कामाक गेल्यार म्हयन्याक पगार दितात जाल्यार सकाळच्यान रात्र पासून घराचे सगळे काम करतले बायलाक कोण बी पगार दिनात कित्याक बायलान इतले घराचे काम करता जाल्यार बी कोणाक बी पाप दिसना कोणाले त्या घरातले बायलेले जाल्यार भायर वचून काम करत पळय तेगेल पाप दिसता हे कित्याक हांव म्हणटे ना हे पयलें आशिल्लें एक टायमाक की बायलेन घरातलेच काम करून रोग जा आणि घरातलं काम केला तेका पाप दिसना तशें ना ते आजकाल बी मरे कोणी बी मरे आता आज एक लग्न जाता जाल्यार मरे पयलें आशिल्लें हे कामां आशिल्लें चेडू नाका आमकां पळयत नाका दुसरे खंयचे पळया घरगुती घर पण सांबाळ घेवचें घर पळयतले आजकाल तो खंयचो चेडो लग्न जातलो विचार कितें करता सांग पता कामां आशिल्ले जाय म्हण कित्याक आज एक पगारान मरे जीवन करूं जायना करूं जायना बरोबर हाज्या तशें म्हणून आज हे अशें आसा की हय संवसार म्हणल्यार कितें सांग एक हातीन ताळी एक हातीन ताळी वाजना दोनूय हातीन वाजो जाय बरोबर. नाजाल्यार टेबलार पडो जाय हय. टेबल हे नपुसकलिंग हे तेजेन ती बायल बी घरात घोवान कितें जाल्यार आयदन धाडिता पळय हय तशें जाला म्हणून पाप दिसनाशी न्ही दिसून येना इतलेंच आमी बी म्हणटात कितका काम आसा तुका घरा कडेन कितें काम करता तूं हे म्हणटात हे म्हणचे बी चुकूत ही दर्शना हय. तेमी काम केलें आमकां कळ्ळें ना आमी काम केलें उदस आतां कोणा हेजे पयलीं कोण प्रश्न विचारील मरे काव्या कोडतर कोण काव्या कुर्डेकर हा ते कोण तरी विचारिले ते तशेंच प्रश्न जाले ते घोवान काम केल्ले बायलेक कळ्ळें ना भायर गेले नंतर हय. आनी घरातले बायलेन काम केल्ले घोवाक दिसून येना म्हण दोगी लोकांनी काम केलें मरे ते कामांत मरे संवसार चलता शिवाय चल मागीर घोव कामाक गेला म्हण हांव जर तर बायलेन जर तर बेकार बसून रोवली घरा कडेन येवन घोवान करचें ना आजकाल करतात उपाश पड म्हणाला कित्याक आतां बायल बी कामां वयता घोव बी कामां वयता येवन घेवन घोव बी बायलेक हात भायर लायता आनी लावूं जाय हे लावूं जाय बरोबर. हे हो संवसार संवसार म्हणटा तेका सारखे बरोबर. हय मुखाल प्रश्न विचार. मुखाल्लो प्रश्न हाज्या गौतम इन ब्रॅकेटा पप्पू म्हणिल्लें ताणें हा गौतम खंयचो गौतम नायक भांडीशिट्टा
हा इन हे गे आपूल चढो खबर ना आजा त्याने गौतम भांडी शिट्टात मरे भांडी शिट्टात. हा आपूल चढ हा सांग हा त्याने प्रश्न विचारला आजा हा. आजा दुकान आजकाल असतं कोंकणी नाटक करचे खूप कमी झालात खूप कमी जाती आसात आयचे युवा पिढेक नाटक करचे उमेदच ना बरोबर आता म्हाका सांगा अशी जाल्यार कोंकणी नाटकाचे भविष्य कितें जातले नाटकाच्या भविष्यापेक्षा जे नाटका पाठ करून जीवन करताल पळय तेमगेल भविष्याबद्दलचो आमी विचार करूं जाय चिंत करूं जाय हय आता हो आमगेलो गेल पटेल आमगेलो गजानन नायक करू हळदीपूर दीपक हळदीपूर हळदीपूर. करू तशेंच हळदीपूर आमगेलो नायक. बायल पाठ करचे प्रसाद बांदेकर विनायक बांदेकर आमगेला तो हे गेला बाबूल नाटकात का पाठ करतो सुनील हिरो पाठ सुनील, करतो सुनील, हय. नाजाल्यार प्रदीप बांदेकर हय. हे कॉमेडी नाजाल्यार आमगेलो अरविंद नायक अरविंद नायक. हा हे मतेश हा मतेश म्हणटा ताका मॅटेश डिसोजा हय. हा ते नंतर तुगेलो सुकांत सुकांत. सुकांत नायक हे हे हेमगेले हे तोडेत काम करचे संदीप शेट्टी हा संदीप शेट्टी हा बरोबर. संदीप शेट्टी एक टायमा होड संदीप कलाकार होड कलाकार कलाकार मनीस तो हा तसली लोकांना आता आमी जिवना भितर विचार करूं जाय कोंकणीत नाटक म्हणणी सगळी नाटक आता नागेंद्र अंचेकर हम्म. दीपक नायक हे कन्नड नाटका पाठ हो रामा नायक हा हे व्हड बाबू शेख बाबू शेख. हे व्हड कलाकार हे व्हड कलाकार लोक कन्नड नाटका कलाकार. नाजाल्यार तुगेलो आमगेलो बाटचो नंगचो हो रे आमगेलो नायक तेगेलें नांव येत ना म्हाका आरेश नायकाल भाव तो हय तेगेलें नांव म्हाका येत ना कळ्ळें म्हाका तेगेलें बी नांव हांव बी विसरलो तो हे नाटका आरेश नायक म्हणिल्ले आनी व्हड एक कलाकार आशिल्लो जो जेन्ना तेणें गव्हर्मेंट जॉबांतल्यान रिटायर्ड रामदास नायक रिटायर्ड जाले नंतर बी तेणी नाटका पार्ट केला आनी तशें करून दाखयला आनी म्हाका नाटका पार्ट करची उमेद आसा म्हणून म्हाका नाटका पार्ट दिनात म्हाका हांवें मागीर दिवंकच ना दिला आजा तुका आजा पार्टी दिवं जाय ना हा. तशें म्हण दिना न्ही तेमी हा, हिरो पार्ट कशें जाय हिरो पार्ट दिना जाल्यार कशें करून करतलो म्हणजे हिरो पार्ट जाय नाटक आनी ही आमगेली भाशा ही भाशा ही कित्या ना कित्या आज पिळेक कित्या आज आयची युवा पोरां कित्याक तयार जायना खबर आसा आजकाल पोरां मरे मोबायलांतूच गेली हे कलाकारापेक्षा मरे तेमी जास्त उलयतात खंय स्टेजार येवन उलोवंक तांकां ताकदच ना बरोबर ताका कितें म्हणटात स्टेज करियर काय कितें म्हणटा स्टेज करियर कितें म्हणटात स्टेज करियर. ते ना आजकाल भुरग्यां ते ना भायर तेज्या जास्त उलयता ते म्हणून नाटक करा कित्याक तुमकां स्टेजाचेर येवचें कितें स्टेजार येयले नंतर उलयत कशें हे सगळें तुमकां ते मेळूं जाय आनी करा आनी ही नाटकाची परिस्थिती अशी ही जर कोंकणी नाटकच म्हणटा हांव ना खंयची नाटक ही रंगभूमी कला आसा पळय ही जगोवन वाचोवन दवरता जाल्यार न्ही ही आमच्या आज पोरान तयार करून घेवन वच जाय हा पयले खेळा बी पार्ट करतालो हय अरे बाबा मागेलो बकासुरा पार्ट पळयच नाशिल्लो तुवें कसला आजा बकासुरा पार्ट बकासुरा अरे बक्कासूर येयल म्हणल्यार सादारण तीन ते 3.5 मिनीट नाचूकच काडटालो हांव 3 ते 3.5 मिनीट नाचप कशें नाच म्हणल्यार हांवें नाचलें रे म्हणल्यार नाचप अशें तशें नाचप नाशिल्लें म्हणल्यार अशें अशें करून करताले म्हणून विचारलो कोण पप्पू गौतम नायक गौतम पप्पू रे आमगेलो आपूल चटरी हांव वळखत ताका तेंगेलें दुकान बिकान आसा हे बरोबर उलयलें तें आनी पप्पू हांवें तुगेले फाटी एक पटी नाटका पार्ट पळयलो एक पटी आतां तूं बी करूं तयार जा तूं बी परत यो नाटका फिल्डा यो कित्याक तुगेलो भाव करता तेगेलो भाव नाटका पार्ट करता हय हय तो बरो पार्ट करता बरो पोर तशेंच आमगेले भांडी शिट्टाले आहा ते भांडी शिट्टाले म्हणटा सांग तुका अरुण उरू नाजाल्यार दत्त उरू मारवती उरू नाजाल्यार नंदा पयलीं बी बरो हो खळनायक पार्ट करतालो हे असले पार्ट करतले लोक भरपूर लोक आसात आनी तुगेलो तेगेलें नांव येवच ना पापडी म्हणटा ताका गौरीश हय गौरीश हा तो तुमी पार्ट करा करनाका म्हणना आमी आनी पार्ट अशें करा की लोकांक आवडू लागू आनी तुमी तेच कंटिन्यू करून वचूंक पण सांगला हांव काम धंदो बी करूं जाय ते बी करूं जाय न्ही काम धंद्यात रावूं जाय काम धंदो ना जाल्यार नाटकांतच पण रावले न्ही मागीर मुखार जीवन जायना आतां पळयलें न्ही हा 2 वर्सां मरे कोरोना गेलो नाटकच ना नाटकच ना आतां ह्या वर्सा बी परत ते तिसरे पाळ येत न्ही हय बंद तुरताल जावन कोण म्हणून पडदेकार म्हणून उरतात पेटी अजय उरतात तबला मनोज मदन अरे कसले तबले हा पेटी संदीप शेट्टी उरू आमगेल पण आज कितें उरू तो आमगेल दिवंगत गाड्या बाब गाडे भाऊ कलाकार तो नाटका पार्ट बी तसोच करतालो तसोच आमगेल प्रकाश आमगेलो कलाकार लोक ते हा तेमच्या फाटल्यान आमी कोण तरी तयार जावं जाय आनी तांकां सगळ्याक हांव हे इतले कलाकार हे पेटी तबले नाटक पडदे हेंकां सगळ्याक हांव व्हडलो नमस्कार करता कित्याक तुमी आशिल्ल्याकच आज आमगेल कला जिवंत आसा आनी जिवंत दवरा
मुखाल चला प्रश्न जा विचार. हय. मुखाल प्रश्न सटवेचो अंकिता आनंदू कोटारकर ते ऍक्च्युली अंबेजो किन्नरचे ते रावता पुणाक ते पुणा रावता तेका प्रश्न असो तेजा चवथी दिवस सगळे लोकांक चंद्रा कित्याक पळोवंक जायना अंकिता आनंदू कोटारकर अंबेजू किन्नर आणि रावता पुणाक पुन्हा रावत बाय बाय हे जे आमगेले हिंदू हिंदू संस्कृती हिंदू हे पुराण पळय तू वाचत नाही तू कळटले तू पुढे रावता एक गावात केन्ना यो आणि जाणटे मनशाक ती म्हाका विचारले पळय तशेंच तुमगे जाणटे मनशा विचार हे गणपतीली आणि चंद्राली ही काणी आसनी ही होड आसा एक अशें सांगता थोडक्यात गणपतीन भरपूर आमगेले गणपती देव तेणे भरपूर खायलो आणि तो तेगेले वाहन कितें इंद्राचेर बसून वयता आसतना इंद्रा मुखार कितें तरी हो आमगेलो सरप येयलो नाग येयलो नागान ताका पळय तर इंदूर ताका भिवन धांवील पळय तेन्ना गणपती सकयल पडलो तेन्ना गणपतीले पोट फुटलें कळ्ळें पोट फुटलें तेन्ना हांसलें कोणी सांग पळयलें कोणी चंद्रान पळयलें राग येवन गणपतीन कितें केलो चंद्राक आपणें हांसलें म्हणून कितें केलो ते सरपाक दात हो दात मोडलो काडलो चंद्रा मारलो ही आमगेले पयलेच आमगेली ही हे पुराणा भितर ही काणी आसा आणि ह्या गणपतीन पोट फुटील पोट बांधून गेल कशें करून सांग ते सरपाक तो सरप तो मुखार येईल पळय तो नाग ताका बांधून घेवन केल्लो ही काणी आसा बाये ही शीक तुका आतां गंमत सांगा म्हणल्यार ही तुका काणी सांगलाय पता हे गंमत सांग तुका चवथी दिवस मागीर इस्राम तुझे मुखार येना म्हाका पळयना कित्याक रात्रीन पळयना तो म्हाका कित्याक हाज्या हा घरा कडेन टोपी घालून रावत म्हण केलो तूं हा तुमगेर वयर पळयलें चंद्र दिसता मागीर कितें आसता वयर पळयला चंद्र असोच दिसता वयर काय ना न्ही तशें म्हणून हा बाय हे ती सांगलें पळय हे सांगले नंतर शीक आनी हेजे नंतर केन्ना बी चवथीक चंद्रा पळयनाका आनी चंद्रा पळयले नंतर जी पयलीं आमी लोकांक आळवा चरी वाला भाजी मोठो मोडताल खंय तुज्यान मोडूं जायना आमी मोडील पयले हे बायेच्यान जायना ही आमगेली परंपरा ज्या ही परंपरा ही राखून घेवन वचपता ते मजा अशी न्ही ती हय ही मजा न्ही ही आमगेली परंपरा ही. आनी हे तू हे पाळ घेवन वच आनी देवाल भक्तीन वच तुका बरें जातलें पता अच्छा मुखाल प्रश्न संतोष बोरकर दांडेली हा दांडेली तेगेलो प्रश्न असो तेजा हा घरभर लोळटा आणि कोणशात येवन पडटा हे उत्तर तुमच्या कोणच्यान जाय का तेका कळना अर्थ जालें ना कितें दर्शन घरभर लोळटा हय आणि कोणशात येवन पडटा ते कितें काम म्हण हा हे कितें म्हणटा ते आन्सर तुमच्या कडच्यान जाय म्हणटा तो खरो होता संतोष बोरकर दांडेली हय दर्शना ह्या दांडेली आशिल्ले ह्याक मागीर कशी गाणी कळली म्हणा राजा तुम्ही कोणशान येता तर हो बी आतां इले पयलीं मारतालो आनी घरभर लोळटालो मागीर लास्ट येवन घेवन खंय पडटालो हांव कोणशा पडटालो कोणशा पडटा ते कळ्ळें काम म्हणून घेवन ताका तुमगेल्या घरातल्या लोकांना कोणी सांगूंक जाय म्हणा राजा इस्राम कसं करून सांगता इस्रामोन न्ही हे दुसऱ्या टायपांनी चालू उरताले तेणी म्हाका मागेर कळिल्लो मागीर कळना ताका आमी ते कळू दिवं जायना हय मागीर कळना जाल्यार तुका सांगता कितें घरभर लोळटा आणि कोणशात येवन पडटा म्हाका विचारणार तेणी आणि कोणा मागेर न्ही ती प्रश्नी आणि कोणा म्हणटा तुम्ही म्हणजे म्हाका प्रश्न विचारलो होता मागीर मागे तुम्ही मना कितें लावून गेले ना म्हाका लागलात न्ही ते मागेर विशय उलयले ना तेणी हे सांग न्ही रे सांग घरभर झडटात आमी आनी ते कोण दवरता खंय कोणशा म्हणून दवरतात हा हे मागे सुंदर 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 अजा हय आनी कितें म्हाका अजय सांग हा. आता हे तर तुमगेले विश्राम ते जर सांगतालो कितें घरभर लोळटा कोणशात येवन पडटा तो कसो सांगतशिलो आमगेले इस्राम आला म्हाका खबर ना इस्राम कितें करता सांग अशें सांगतिलो हय कोणशात तेगेल पडचे तशेंच वयर आनी कितें जाता चल मुखाल प्रश्न मनोज किर्तानी हा मजालचे ना हा तेगेल एक बरो प्रश्न आसा ज्या हा कितें म्हणला दोन दोस्त उरतात हा एक दोस्तान नाव रमय्या रामय्या दुसरे दोस्तान नाव बोमय्या हा एकट्याल घर अंकोला हा दुसऱ्याल घर कारवारात हा आणि तेमकां दोगी जाणांक हा खेळूंक जाय जाल्यार खंय वयतले बेंगलोरात कळना म्हाका ज्या तुका कळना हे गोश्ट ना हाज्या रामय्या विचारले खंयच्यान विचारतानी राजकारणात करून आमकां घुसपटोन विचार पळयत तो कोण तो कोण फिरोवडो केल्लो म्हाका फिरोवन उडोवंक हांव फिरोवन उडयलो पळय ताका कोण ओ मनोज किर्तानी मनोज किर्तने बाबा प्रश्न तुगेलो एक रामय्या आणि एक बोम्मय्या म्हटलं पण म्हाका कळ्ळें म्हाका कितें कळना अरे हे दोगी लोक एक येल्यार घर कारवार नेकळ्यार घर अंकोला म्हणल्यार कळ्ळें तुका गेल गे पेल तो एक कारवार येयलो आनी तो कारवार येवन गेलो आनी अंकोलाच्यान पिन गेलो ना आता मी खेळटा जाल्यार खंय खेळटा सांग
बेंगलोर कला हा. राजा पोळा गेला तुझ्यापेक्षा हुशारच म्हणून चालतो अरे बाबा कलाकार कीर्तनी कलाकार तो हा विधानसौधातच खेळू जाते मी बेंगलोर खेळू जा म्हणलं मी प्रश्न ये वन प्रश्न बाबा तू मात्र राजकारणातले गुंडोन मारली माका म्हणाय तो परत गुंडोन दिन हो चल राजा हाय. तुमगेल किती उलेच असला रे हा उलेच्यात म्हणल्या दर्शना सांग तुमका तुका सांगता दर्शना गेलपटी हाय गेलपटी आम्ही ज्यांना मनीस मन्नात जाल्यार की जाता म्हणे कोणी एक बाबान एकल्यान प्रश्न विचारिल्लो केल्लो त्या प्रश्नाचे उत्तर आम्ही दित असताना इले किती तरी आम्ही उलयत असताना किती वाकडे उलयले कित्याक काल सकाळी वर्षीक जायन जातली हय, माळ आणि जायन. आम्ही हय माळ जायन जातले आणि भट लोक उपास पडतले म्हणले आम्ही चूक उलयले ते हा मान्य करता बरोबर आम्ही भटा बदलताची उलो जायना आज काल मरे आमगेल धरम सांभाळ घेता पळय मी हे कोण सांभाळ घेता सांग भट भट समजा हे भट हे मी मरे सगळं मरे आमगे धार्मिक कार्य करता आपलं हय. हे सगळं करतात मेल्ले गेल्ले कार्य करतात आणि आमगेले किती आत फाले कवी ते हे किती उरत ते सगळं कार्य करतात दिवसपाण कितें आसता ते? दिवसपाण आशिल्ले ते आमगेले हे भट लोक करतात आणि त्यांचे बद्दल आणि ते उलयले मात्र खूप बाबा आमगेले चुकी गोष्टी हय. आणि कित्याक काय म्हटल्यार हांव सांग तुमकां कोणी उरू आमगेले पुरोहीत आमगेले सगळ्याक एक नमस्कार करता कित्याक काय म्हटल्यार आमगेली ही चूक जाल्ली आसा आम्ही अशी उलोव जायनाशिल्ले म्हणून एक कितें दर्शन एक सांगता सांगा पयले आशिल्ले पयले उरतले हय. कित्याक धार्मीक कार्य जायन जाल्यार हे माळ वर्षीक जायन जाल्यार तेमगेले एक जीवन जातले काय जायना आमकां ते पयले फाटले काळात हय. कित्याक तेमगेले तेजे आज ना आता तेमी सगळे क्षेत्रात आसात हय कळ्ळें तुका सगळे तेमगेले उद्योग आसा सगळे उद्योगात रावन उद्योगांतल्यान येवन घेवन बी मरे हे आमगेले तेमी आमगेल खातीर तेमगेल खातीर न्ही आमगेल खातीर आमी दिता कितल्यान तेंगेल पोट भरतलो कशें करून सांग तेमी आमगेल खातीर येवन घेवन तेमगेल पुराय जीवन अल्लक हेजेन तेमी चलयतात आमगेल बरें करूं येता ते हय. तेमी उद्योग आसात तेंगेले धंदे आसात ते सगळे करतात आनी बरें करून तेमी करतात सगळे लोकांक समस्त लोकांक हांव हे आमगेले पुरोहीत हे भट भट म्हणटात आमी पुरोहीत लोकांक आमगेली कितें चूक जाली उरल्यार ती माफ करूं हरकत ना कित्याक आमी उलयत आसतना कितें आमी वांकडे येतात आमी- कोण आमी जाय मजे वयता पळय ते ओवर. मनात लागू जावन आमगेले कितें आयताराक आमी दुसऱ्याक हे करची नाही आयताराक तुमगेले सगळे मनातले त्रास मनातले दुःख कान उडयचे खातीर त्या मनातले दुःखाक आनी मनातल्या त्रासाक रज दिवचे खातीर ही आयतार हो आयतार हय. हो आयताराक तुमगेले हो संडे आजा संडे हा नजार करनाकात आमगेले चूक जाल्ले माफ करा आणि मुखाल सांग तुका दर्शना हो हांव पयर हेतूत गेले रे ते आमगेले कितें हॉस्पिटलात ते करता मरे बीपी चेक करू हा तेंत रे ब्लड प्रेशर हा ब्लड प्रेशर हय ते ब्लड प्रेशर चेक करूं गेले तेन्ना ब्लड प्रेशर ब्रेड न्ही ब्लड ब्लड ब्रेड खावचे जाले हय हा ब्लड प्रेशर तेच रे आंगात आमगे हा, रगत हा. हय ते कितें म्हणटात ब्लड प्रेशर हा ब्लड प्रेशर म्हणटात ते चेक करूं गेलो हांव कित्याक म्हाका एक पटी समा आतां गुडयाचेर आसनी हांव गेलो म्हाका हातात इतलें व्हडलें मरे पट्टी बांदली. अरे लुगट बांदले पट्टी काय कितें तरी आनी ताकातल्यान मरे खूब बांदली. ते पॅकू करता हय कोण नर्स हय नर्स हय तेणी केले आनी म्हाका म्हणलें म्हाका व्हड श्वास घेवजा आनी मूठ घट्ट धर म्हणलें म्हाका हांवें मूठ सोडलीच ना हय. आनी आज पर्यंत हांवें मूठ सोडली ना कितें सांग कित्याक बंद मुठीक मरे 10 लाखाची किंमत खंय अजुनी म्हणल्यार सोडला काय ना सोडल्यार काय ना मुठीत आपल्या कडेन कितें आसा म्हण कोणा कळटा मूठ धुवून गेल्यार हय. तशें हांवें मूठ बंद करून धुवून घेयलो श्वास घेयलो मागीर जालें सोडयलें आजा तुका आतां हे कशें दिसते आसा कशें जाती आसा तुका म्हणलें म्हाका पयलींच्या म्हणलें कितें दिसते आसा म्हणलें एकच तेतूंत बदलाव जालो म्हाका म्हणलें कितें काय म्हणलें तुगे सेंटा वास मात्र बरो येयलो म्हणलें हा त्यान श्वास घेत म्हणून तुका सेंटा वास येलो त्या श्वासा भितर तेगे सेंटा वास कितें रे बाबा त्या बायेन मारील त्या नर्शेन इतलो सुंदर वास आशिल्लो म्हाका मस्तकां चापया फुलां मारले सारको वास हय तसलें जालें अशें करून मागीर ती नर्स बरी हांसूंक लागली आनी हसते हसते तिणें म्हाका एक इंजेक्शन दिलें हांवें हसते हसते गेलो घरा कडेन नंतर म्हूण येयली कसलें इंजेक्शन दिलें तें खबर ना हा? कसलें इंजेक्शन दिलें का म्हाका हय म्हाका म्हयन्या एक इंजेक्शन घेत न्ही हांव पुता हा घेवूंकूच जाय आतां जाणटेपणा घेऊ म्हण कितें हांव मरे आतां इंजेक्शन कमी घेवं लागलां पयलींच्या आमी घेते ना हांव हय आतां आयुर्वेदीक करता हांव न्ही आतां म्हाका आजा दोन जोक सांगिल्ले तुवें कितें म्हणटा तूं ते गाणी म्हणील तुका आपणे पदाचे? पदाचे अरे आतां न्ही ते आतां न्ही ते पयले काळा जाल अरे तेन्ना- शाळेक वयता आसतना हा. तेन्ना आमगेले पयले हे उरताले कितें ते Gathering? गॅदरींग न्ही रे हा. ते खक आमकां पयले शाळेंतल्यान व्हरताले मरे कितें म्हणटा प्रतिभा
कानूनजी प्रतिभा कारंजी हा हा हय हय प्रतिभा कारंजी उरताले त्या कारंजीक म्हाका म्हणल्यार म्हाका मास्तर म्हाका हेत करू लागलो दमूत करू लागलो हा. तूं म्हणूकूच जाय अशें पद म्हण अजप्पा असले पद म्हण असले पद म्हण म्हाका आजा शाळेत वयताना बी तूं आजाप म्हणटले अजप्पा आजप्पा हा मागेर नांव न्ही आजप्पा हा हय अजप्पा असले पद म्हण की ते पद आयकून सगळे जाण लोक उबी रावूंक जाय म्हणून म्हाका पद कळटय रे कितें केलें मास्तरान सांगितलं उत्तर बी बाळगून दवर जा मरे मास्तर आणि त्याने सांगितलं अरे मास्तराक आमी ते गुरुजी आमगे गुरुजी तो. तेका किंमत दिवूंक जाय न्ही आनी तेगेर उत्तर आमी पाळूंक जाय म्हाका सगळे लोक उबी रावूं सारखे पद म्हणटा हांवें कितें म्हण सांग लोकांक तर उबी दवर जाय लोकांक करूं जाय गुरुजीन आमगे तर वचन पाळूंक जाय वचन पाळूं जाय हांवें कितें म्हण सांग कितें राष्ट्रगीत म्हणलो सुंदर राजा सांगा सगळे लोक उबी रावले हय अरे उबी रावना कित्याक उबी रावन जाल तो बरोबर मनीस न्ही म्हण जाल ना हय. हांवें राष्ट्रगीत म्हणलो उबी रावले मास्तरान म्हाका म्हणलो अरे कितें म्हणलो सर गुरुजी तुमी म्हाका सांगिल्लें की तूं असलें पद म्हण की लोक उबी रावूंक जाय ह्या पदान लोक उबी रावूंकूच जाय हर एक भारतीय लोक जो आसा पळय भारतांतले ह्या पदाक उबी रावन जाल्यार खंय रावतले हय बरोबर वत्त मागीर तेन्ना म्हाका मरे तेन्ना मागीर गुरुजीन तेन्ना फाटीचेर हात मानगा शाबासगिरी दिल्ली म्हाका हा त्या टायमार त्या टायमाचेर अजुनूय म्हणल्यार बी आत बी आज बी वचून तुम्ही येताना गाडी जिपार तुमगे जीप ती हय. जिपा आवाज पळयले ते म्हाका कितें म्हण कळना तुम्ही सांगताले ते आनी कितें सांग काना काना कितें सांगिल्लें म्हाका ते हा तुका दर्शन आनी एक सांगता हाज्या. हय म्हाका तो तुगेले हे गेल तो ते कितें म्हणटात मदन मस्त जाला गांवांत भितर दादागिरी करता व्हडलो अमर, शाणो. अमर. हा? अमर. अमर जाला म्हणटा अमर तेगेलें नांव हा त्या पोरान विचार महाबळेश्वरा चेडो हा. त्या पोरान म्हाका विचारलो आजा तुम्ही जाणटेल लोक कानाक तुम्ही ती काना बर्ड कित्याक घालतात म्हण इयरबड इयरबड हय. बर्ड कितें म्हण बर्ड बर्ड हय. हा ते तुम्ही कानात कित्याक घालून घेतात म्हाका म्हणून लागलो हा की तुम्ही कित्याक घालतात हांवें त्या गोश्टी तेक्कीच सांग कितें सांगल्या मागीर काणी सांगलें हे आमी जाणटे लोक हे कानात काडी फाक हे कित्याक घालता सांग तुमकां हांव आमकां कान आयकता का ना पळोवंक एक जालें हा. काय आपल्या कडेन कोण उलयलें आयकन जावं कोण म्हणून आमी ते तपास करूंक आमी काना घालून घेतात तस्मण घालून घेता म्हणलें आमचे कडेन जाणटेल्या कडेन आजकाल कोण उलयता कोण रे हा घरांतले कोण उलयताय रे हांव बी तशेंच करता एके पटी म्हाका कान आयकना जावन कोण काय म्हाका नात्र उलयना जावन कोण हय. हा तेजेर घान घेता आनी बाकीच्या कितें ना तुमकां कितें दिसाच्या कान आयकत ना काय काना कितें आसा अशें आमी कित्याक घालता सांग काना घाल एक खेपे काना घाल तूं मरे एक कण पळयत एक पटी अरे बाबा इतली मजा येता ती मजा आनी कसलीच मजा आनी ती मरे नशा बी जाता हा आजकाल मरे भुरगीं मरे न्हावन नंतर मरे कानात मरे पेपरात तुकडो गुटलोवन घालतात नाजाल्यार ते आतां ती सांगितलें न्ही कसली ती Earbud. हा ते इयरबड बड इयरबड इयर म्हळ्यार कान हा हा हय हा ते घाल म्हणटे चड घाल न्ही जो आतांच पोरां हाज्या इयरबड बी घालनात ते काय काना इयरफोन घालून घेतात आतांच पोरां फोन काना घालतात इयरफोन म्हणून मेल्ट वायर उरता आमगेल तो पळयला केन्ना इयरफोन घालून उरत पळय आमगेल मुखार हो हो हे गेलो सतीश म्हणतो मुन्न म्हणटा हय पळय मुन्ना हा. हा तो घालता तो 24 तास तेजेर तेजेर रावता तेजेन हा ते कान आयकना जावन कोणी म्हण केला ओके आजा हय हरकत जालें? हय आनी कितें आसा मग हाज्या ना ना तुगे दुसरें चल कितें मुखार प्रश्न हाज्या हा समर्थ सुधीर नायक हा. देवळमिकी हा हे प्रश्न असा हाज्या हा रस्त्याचेर हा, रस्त्याचेर. रस्त्याचेर हा गरवा हा गर्व हा कित्याक न्हिदतात गमचितेत उत्तर द्या न्ही एका रस्त्याचेर गोरवां कित्याक न्हिदतात सांग दर्शना कित्याक? तुमकां नका बी सांगता तेमगेल धनी घरा कडेन न्हिदतात तशें म्हणून ही गोरवां रस्त्याचेर न्हिदतात आनी एक गांवठी भाशेन सांगा म्हटल्यार गोरवां रस्त्याचेर कित्याक गोडटात धनी घरा कडेन गोडटात तशें म्हण ही गोरवां रस्त्यार गोडटात बांदतल उरूं जाय न्ही तांकां धनी घरा न्हिदते तो बांदतलच म्हणालो तो तोका बांदता तो रातीन घरा कडेन गोडटा गोरू को गोडटली रस्त्यार गोडटली हा मागीर गाडी वचून घेवन आमी ते गाडयेक मारचे आनी पाप घेवन घेवन कोणी पडचे आनी फाल्यां काम म्हणटात हेणे माल आतां सरकाराक घेता हांव हा. आमगेल्या लोकप्रतिनिधी लोकांदो अधिकारांत आशिल्ल्या लोकांदो आनी अधिकारांत नाशिल्ल्या लोकांदो तुमकां सांगता आमगेल्या उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत आमगेल्या जिल्ल्यांत 5 गोशाळा मंजूर जाल्ली गोशाळा गोशाळा खंय गेली खंय ही गोशाळा गेली खंय हा खंयच करूं जालना तुमच्यान
जागोत ना आता तुम्ही लोकां खातीर जागो खंय सोदता पळय तसोच खंय आतां गोशाळे करूंक जागो सोदा तुमगे गोमाळ म्हणून नागना जागना हा हा खंयचे रे ते रेवेंद्र डिपार्टमेंटाची रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हा हो त्याच्या डिपार्टमेंटाचे जागना असं न्ही थंय करा ही गोशाळा करा कित्याक काय म्हटल्यार आमी आता तुम्हीच म्हणटात आता आमगे सरकारच म्हणटा आजकालचे सरकार तुगेलो केंद्रात उरू नाजाल्यार राज्यात उरू ही गोमाता आमी बी म्हणटात गोमाता म्हणटात ह्या गोमातेक कित्याक आमी रस्त्यार सोडून दिवं जायी गोशाळा करा खंय गेली गोशाळा 5 आमगे मंजूर जाल्ली गोशाळा खंय गेली हा हो बी तशेंच येईल म्हण खाली नावाकत अजूनही रस्ते ते बाप ते सांग तुका गोरक्षण समिती म्हणून आसा तो एक बाप तो पोर हांचो कारवारचो एक पोर अनमोल म्हणून आसा तेगेले तेंगेले म्हाका बाकीच्या नांव खबर ना तेंगेले एक पंगड आसा तेमी मरे गोरू खंयी मरे अपघातात कितें हातपाय मोडले त्या गरवा उठून व्हरचें काम करतात तेमी खरें तुमी बरें करतात तुमगे देव बरें करतो तुमकां खंय बी तुमी चुकील ना तुमकां अनमोल बाबा आनी तुमगे सगळ्या तुमगे आमच्या गांवा भितर फाटीक 2-3 वर्सां पयल्या अमर कोटारकर म्हण तेणे बी गांवा आशिल्ले ते रोडाक न्हिदतले पळय सगळ्या गोरवाक शिंगाचेर स्टिकर मारिलो तुमी याद उरतली बी येयले हय त्या पोरान केल्ले स्टिकर बी मान घेवन तो कितले दिवस म्हण करतलो पोर तेगेले बी चुकना हाज्या पण लोकांक जागृत केलें तेणे पण लोकांना आयकलें ना पण हांव कितें म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन विनंती करता ही गोशाळा जात तितले बगी करा आनी ज्यो गोशाळेक कोण जाग दित पळय आमगे ल्हानकोणा दिवू तयार जाला आसा त्या गव्हर्मेंटाच्यान एक कांयच एक हे मेळना खंय कितें म्हणटा ताका धन सहाय मेळना खंय ते दिया आनी ते करू दिया आनी गो शाळा करा आनी आमगे गो रक्षण करा आनी बरें करून तुमी हे आमगे गर्वाली रक्षण करा म्हणटे हांव तुमचे कडेन विनंती करता इतलेंच आनी कांय न्ही हांव मुखार प्रश्न कितें राजा मुखार प्रश्न जगदीश पवार वेर्ना गोवा तेका प्रश्न असो राजा भरील कोळसो आवाज करना अर्धवट भरील कोळसो आवाज करता आवाज केल्ल्याक आजकाल जगात डिमांड म्हणजे किंमत आणि तेमकांच लोक भितात अशें तेगेलो प्रश्न सांगची तेणी प्रश्न बरोबर आसा दर्शना कित्याक काय म्हटल्यार सांग तुका आता एक समजून घे मागेल खिशात नाणे आसात नाणे चिल्लर कॉइन हय ते आसात आता खिशा घालून चमकत आसतना कितें आवाज येता आवाज येता काय ना म्हाका आदळून आवाज येता आता मागेल खिशात नोट आसात पण ते आवाज येवचे आवाज येता आवाज येना लोकांक कितें दिसता चमकत आसतना कोणाला खिशात चिल्लर उरता पळय तो हेचे कडेन पयशे आसा तो अशें तशें दिसता म्हणल्यार कितें आजकाल अर्दकूड कोण उरता पळय तो अर्दकुडो ताकाच किंमत दिता म्हणटा आजकाल लोक बी तशे आहेत चिल्लर उरल्यार बी ताका किंमत दितात बरोबर कळ्ळें तुका तशेंच आतां तुका सांग तुका आतां हो आमगे चेंडूलकर क्रिकेट खेळचो कोण सचिन तेंडुलकर त्या चेंडूलकर तो खेळटा तो खेळटा आसतना असो तेगेलें मन लावन घेवन खेळटा की ते आजूबाजून लोक बसता मरे की लाखांशी रुपये लोक बशील उरतात लाखांशी लोक लोक बशील उरनात स्टेडियमाचेर कितें रे स्टेडियमाचेर बशील उरतात तेमी कित्याच कितें करतात बाटली मारतात कित्याच कितें उलयतात बो मारतात करता काय ना तेन्ना ते तेमगेले आयकन तो हो चेंडूलकर तेंगेले आयकता तो तेगेलेच खेळ खेळटे रावना तशें केन्ना म्हणटा हांव आजकाल ती किंमत अर्दकूड आशिल्ल्या कित्याक उरता हे लोक किंमत दिवूं लागलात आजकाल कित्याक ते चिल्लराच आवाज येता म्हण घेवन म्हणटा अर्दकूड तो अर्दकुडोत आनी ती नोटाक किंमत खूब आनी चिल्लराक केन्ना किंमत कमी म्हणटा पळय तो बरो होड उरत पळय हे दाखोवन दिना आपण इतलो होड आसा आपणाक इतले पयशे तो होड चिल्लर आपल्या कडेन 10 रुपये उरले तर आपण गांवाशिवाय गांवाशिवाय हा एकलोच म्हणटा पळय ताका आजकाल किंमत येवंक लागला ते म्हण दिवची आमगेली चुकी गोष्टी मुखार प्रश्न हाज्या मेधा नायक फोंडा गोवा मेधा नायक फोंडा गोवाच्यान ते प्रश्न असो हाज्या कोरोना येवन 2 वर्स जाली तो कसोच वतना कितले वखद केल्यार बी वतना त्या कोरोनाक इले वाऱ्या वखद आनीक अपत्ता साल जोरून लायल्यार घायल्यार वयतलो काय म्हण विचारता ते कोरोना कसोच वतना तेका अपत्या साल आनी वाऱ्या वखद झरोन घालतलो कोण ते घालू जाय कोण सरकारान घालचे पडले ना वाऱ्या वखद न्ही वाऱ्या वखद आनी हे आसपय घालचे ते कोणी घालचे पडले सरकारान घालचे पडले ना सरकार घालू कित्याक आजकाल अशें जाला हे कोरोना ही पाळ येता ती पाळ येता ती वयता ती पाळ येता म्हण सांगता कोण आमकां सरकार सांगता काय ना वाऱ्या वखद बी तोच झरोन घालू
बरोबर राजा ते वाऱ्या वखत जर तुम्ही घायले हय. वाऱ्या तोंडाचेर घायला बरं वाऱ्यान पसरला तर कोरोना ती बी गोष्ट खरी वाऱ्या वखत जर तर घायलेत म्हणून समजून घे वाऱ्याचेर घायला त्या वाऱ्यान जर तर पसरते रोला करतात किती मागीर वाऱ्या वखत बी घालताना अपत्या साल हरकत ना पडे त्यांना जोरून जोरून तरी लावून घालता लोकांना घालू हरकत ना माझ्या अंतर जायना कित्याक म्हणटा कोरोना धन हाडटल कोण ते बी धर आठ मनीस कोण जा म्हणटा धन हाडतल कोरोना धन हाडतल मनीस जाय न्ही ते त्याने ते पेपे ते रेनकोटच घाल रेनकोट, बरोबर तुम्ही ते घाल म्हणून कोणी हाडू हरकत ना हांव वाऱ्या वखत आणि तुका अपत्या साल धरून घालता हा काल प्रश्न वच्चा मेधाबाई तुम्हाला तुमका उत्तर मिळेल उरतलो हाय. चला जा मुखाल प्रश्न मीरा नंदगद्दा पादरी बाग हा पादरी बाग हा त्याचा कितें? प्रश्न असा राजा मीरा हय हा सांग आषाढी एकादशीक नवीन लग्न झाले नवऱ्याक मामागेर नवीन सत्री कित्याक दितात हा नवीन लग्न जाल्ल्या नवऱ्याक मामागेर मामागेर एकादशीक सत्री कित्या दिता कित्या दिता सांग दर्शना कित्याक मरे एका हांव गुंडोन उत्तर दिवं दी अजा. गुंडोन दिता नवीन लग्न जाल्ल्या नवऱ्याक एकादशीक सत्री कित्या दिता सांगा कित्याक इतले वर्स तू एकलोच भिजते आशिल्लो आतां मागीर तुका धूव दिलात ताका बी भिजे नाका तशें म्हण तेमी ताका सत्री दितात आनी एक ताका उत्तर बी आसा कित्याचें? कितें सांग इतले वर्स तू पावसान धुवलो हय आतां मागीर धूव दिलात ती धुवं ती दिता. तुका धुवेतली तू आनी पावसान धुवं वतना का म्हण घेवन सुंदर उत्तर राजा म्हाका फिरोवन उडयल ना ताका. मीराताई तुमको आन्सर मिळेल उरतलो आजा कंच्या बाय, मेळना. सुंदर आन्सर मिळेल उरतलो हय. चल आजा मुखाल प्रश्न सावळो मलिक गोंयच्यान हा ते प्रश्न असा आजा आजा पृथ्वी 24 तास घुंवता जाल्यार आमगेल घर हो कोण विचारला सावळो मलिक गोवा गोंयच्यान हा हय आजा पृथ्वी 24 तास घुंवता हा. जाल्यार आमगेल घर कारवार येना हा आणि तुमगेल घर गोंया पावना कित्याक कित्या सांग कळलं तुमका पृथ्वी घुंवता हय पृथ्वी घुंवील तेन्ना तेमगेल घर कारवारा गोंयच्यान कारवारा कित्याक येवन पावना आनी आमी कारवारचे घर गोंया कित्याक वचून पावना का म्हण तो म्हणटा म्हणटा कित्याक आमगेल घर कारवारा ते तुमगेल घर कारवारा येवन सांग आनी आमगेल घर गोंया कित्याक वचून सांग किती आजा गिटार हाडयत आनी सर्टिफिकेट मागतात नेगेटिव्ह अरे ते RTPCR. RTPCR. ते मागतात न्ही हा ते मागतात हय गेट घालता न्ही मध्ये का ती आणि त्याचेर तेमी ते ताळ्या बोट घालून सील मारतात सील मारला उरला परत हा, मागीर उरला तशें म्हणून ते पावयला पावयला मागीर. मागीर कोरोना गेले नंतर बी खंय पावू शकल्या सांगू जायना सावळे बाब सावळे बाब तू जाय म्हण विचारता म्हाका खबर आसा हो मस्कर करता म्हाका खबर आहा तो न्यूसाक मरे तेगेले बाबा न्यूसाक मरे सद्दी मरे हे ते करता. उरतात हय. कमेंट्स करतो कित करता कमेंट्स करता हय ते करता बरें येता हय. हय हय चला, चला हरकत ना बरे प्रश्न सावळे बाब आयच्या दिसा लास्ट प्रश्न आजा आजचा लास्ट किती विचार खुशी कोटारकर चेंडे आयस फॅक्टरी हा तेगेले प्रश्न आजा थंड झालं रे बाबा कित्याक म्हणलें आयस फॅक्टरी आयस नाही आयस फॅक्टरी म्हणून गांव न्ही तो हय, आजा म्हाका थंड झालं चालेल आयस न्ही लग्नात हा घो बायलेक मंगळसूत्र बांधता जाल्यार बायल घोवा कित्याक मंगळसूत्र बांधना लग्नाक घोव बायलेक मंगळसूत्र बांधता जाल्यार घोवाक बायल कित्याक बांधना हय. कित्याक बांध सांग कित्याक? बायल घोवाक मंगळसूत्र कित्याक बांध सांग कित्याक आजा खंय इकून खावत म्हण कित्याक आजा आतां बायल लिकून खावंक शकना तर कित्याक आजकाल गव्हर्मेंट सुद्धा सांग तुका दर्शना हे आमगेले आता कुपन करता मरे रेशन कार्ड हा रेशन कार्ड हय. ते कोणाला नावावर उरता बायलेन नांवार बायलेल नावावर उरता एक आता एक ह्या कुटुंबाक एक घर आता मंजूर जाऊ जाय हय. खंयचे गव्हर्मेंटाचे Sanction जावं जाय, बरोबर. हा ते कोणाला नावाचेर जाता बायलेन नांवार घोवा नावाचेर कित्याक जायना गव्हर्मेंटाकच घोवाचेर विश्वास ना जाल्यार बायलांनी तेमी तेगेले बायलेल आवो बापूय त्या दुयेल ते आवो बापूय कशें करून करतले हेजेर विश्वास बरोबर हा तशें म्हणून उरता दर्शना प्रश्न जाले प्रश्न जाला आजा तुमी कितें आसा आनी उलयचें अरे तुका सांगचे काय ना तुका एक गोष्ट सांगया म्हणून केल्लो म्हाका याद येते ना कितें तरी सांगू केल्लो हय रे आतां सांग तुका शाळे बद्दल सांगया म्हणशिल्लो दर्शना खूब लोकांनी म्हाका विचारले आजा तू आजकाल हे तुगेले खाजगी शाळे बद्दल काहीच उलयना खाजगी शाळे बद्दल काहीच उलयना म्हणून हांवें खूब फाटी उलयला लोकांक पळयलें ना उरतले हांव कित्याक सांगता तुमकां ह्या खाजगी शाळेंत तेमी पयशे घेवचे बद्दल म्हाका खूब विचारते आसात हे घेतात आतां बी घेतात आतां दर्शनात ते जाला मोबायलात शाळेंनी ऑनलायन शाळा हय, हय. हय, हय. ऑनलायन क्लासेस म्हणटा तेका ऑनलायन हय तेतूंत शाळेला आजकाल तेमगे जर तर शाळेक जर तर पयशे बंद जाल्यार तेमी तेतूंतल्यान काडून लागलात आणि हे तुमगेले शिक्षण विभागाचे हे अधिकारी लोक आसा पळय हे खाली कानात गुड्डी घालून बसलात
आणि हे जे लोकप्रतिनिधी असा पळय ते मी कानात गुड्डी कान घेऊन बसला म्हणून हरकत ना अरे सगळीकडे त्याच चलते असात मग हाय उलेला उलेल म्हणटल तू दर्शना माग मरे मस्तक तापते केपटी अरे भुरग्याला शिक्षणाकडे तुम्ही पैसे भरला म्हणता का तितूतल्यान मोबाईलातल्यान ते कितूतल्यान ते ग्रुपातल्यान ते मिले हा तितूतल्यान कित्याक कान उडयतात हा आणि सांग तुमका शिक्षण खात्या आज कित म्हणतात DDPI म्हणतात हा शिक्षण विभागाचे अधिकारी DDPI बाबांदो मात्र तरी विचार करा हा शाळेत किती चालतं पळया आणि आओ बाप्पांदो भुरग्याला आओ बाप्पांदो तुम्ही बी सांगता तुम्ही जर तर तुमगेल भुरग्याक जर तर पैसे मागून गण तुम्ही दिल्ला जाल्यार जर तर तुमकां जर भुरग्याक तुम्ही ते मोबाईलातल्यान त्या शाळेतल्यान जर तर कान उडयले त्या DDPI वचून गण तुम्ही सांगा तुम्ही भिनाकात फाले पोराला आपल्याला शिक्षण किती जातले म्हणून काय जायना एकपटी भय घालत कित्याक तुम्ही पहिले घेईल गेले आजकाल कोणा काम असार दर्शना काय काम नाही हा खूप लोकाला लोक अरे सगळे हे तुका खासगी नोकरी अशी लोकाला बी मरे पगार कट जावन येता हय. म्हाका म्हणटा सगळे जाण माझ्या म्हाका काय ना रे 50% पगार कट जाता 25% पगार कट जाता आमगेलो कोरोना हेजेन आनी आमकां काम धंदो काय ना आनी आमकां कामाक कितें आमी कितें उलो गेला कामांतल्यान कान उडयतात आनी आमी जर तर शाळेत पयशे बंद जाल्यार आमकां आमगे भुरग्याक ते मोबायलांतल्यान शाळेंतल्यान कान उडयतात ते म्हण घेवन हा हे करता कितें तुमी लोकप्रतिनिधी कितें आसात कित्या जबाब करनात कित्या विचारनात हे खाजगी शाळेत विचारा हे भुरग्याला भविष्य वाट लायना का तुम्ही तुमगेले का हांव म्हणटा खाजगी शाळेत तेंका मास्तर बाईक पगार बी दिवची उरता घेया कशें करून घेया तुम्ही एकच पटी भरा म्हणनाका तांकां थोडे करून तेमच्यान जात तितले भरू तेमी बी ते एक खाजगी शाळेत घायल म्हणल्यार तेमी कितें सांग साप भर नासतनाच रावनात भरतले केन्ना जाल्यार आज ना जाल्यार फाल्यां फाल ना जाल्यार परा भरतलेच न्ही हय भरतलेच नाही पर म्हणत आपल्या आणि ह्याचा आवाज हांव शाळेची मुखालपटी जर तर हेजे असलं म्हाका जर तर कागाळी पडत हा हेजी मुखालपटी जर तर म्हाका कागाळी पडत न्ही असलं म्हाका काना आयकवत न्ही हांव वगैरे वतर म्हणत न्ही त्या खाजगी शाळेचें नांव घेवन उलयतलो आनी लोकप्रतिनिधीले ती मुखार सरा आनी तुमगे DDPI नांव घेवन हांव उलयतलो मनीस हांव फाटी सरतलो मनीस न्ही तशें म्हणून म्हणटा चल हा ह्या वर्साक आता वर्षाचे हे स्वातंत्र्य दिनाचे गेले ह्या वर्साक तुम्ही ह्या वर्सा टायमाचेर तुम्ही हे अशें करता म्हणलं तर तुम्ही अरे सरकार कितले आता हे 75 वर्साचे स्वातंत्र्य दिवसा खातीर सरकार कितले खर्च करता आणि तुम्ही ह्या वर्सा कोरोना टायमाचेर तुम्ही शाळेत अशें पयशे मागता म्हणल्या नंतर तुम्ही शाळा चलयतात काय तुम्ही शिक्षण दिवूक शाळा दवरलात काय तुमगे धन चलो दवरलात बरोबर हा वगीत तुम्ही देवाला नांवान घेवन शाळा चलयतात हो तो म्हण घेवन उलेल म्हणटाल तुम्ही हा लोकप्रतिनिधीने हेचे पुढाकार घेवूंकच जाय आणि हे घेऊन जाल्यार फालसा का लोकां मुखालपटी तुमकां आणि हे सांगतो का हे जे कोण आवय बापूय त्रास काडटा पळय मुखालपटी ह्या लोकप्रतिनिधीन जर ह्या पटी आवाज केला न्ही हेजे बद्दल मुखालपटी इलेक्शन येईल तेन्ना तुम्ही तेंका आवाज करून दाखया तुम कित्या वोट घालूं जाका म्हण घेवन आमगे ह्या त्रासा आशिल्ले तेन्ना जेन्ना आमगे भुरग्याक शिक्षण दिवं तुमच्यान जालें ना समात तेन्ना तुमकां वोट कित्याक घालता कारण तुम्ही विचारा सारखे आजा तुमगेले मागेल ताप्त दर्शना कळ्ळी दर्शना कित्याक सगळे आमगेले मनात मरे बेजार बी दिसतले कित्याक आमगेल टायमाचेर मरे आमगेल गरीब परिस्थिती आशिल्ली शिक्षण समान मेळिल्लें आशिल्लें आजकाल पोराक मरे शिक्षणाक सगळी सोय आसा आनी हे अशें शाळेंत लोक अशें केले नंतर बेजार दिसतात न्ही तो चल आनी हा मुखालपटी करतलो दर्शना जर तर हे मुखालपटी मागीर जर तर परत हांगा पयशे घेवचे खाजगी शाळेत पयशे मागून घेवन तुम्ही जर तर भुरग्याक तुम्ही शाळेंतल्यान जर तर ते कितल्यान ते कितले लायन म्हणले ते ग्रुप उरता कितले लायन की शिक्षण मिळेल म्हणते ऑनलाईन शिक्षण हा त्या शिक्षणांतल्यान जर तर तुमकां जर तर कमी करत हांव वगैरे वतलो मनीस न्ही आनी हांव आज तुमकां सगळ्यांक सांगता हा शाळे मुखार वचून बसतलो आनी करून दाखयतलो हांव आनी म्हाजे बरें कितले लोक येता हांव बी पळयता आमी आसा आजा म्हाका कितें जाय हे भुरग्याला हांव पळय जे त्रास काडटा तेमी सगळे जाण येऊ येतलो आजा चल दर्शना चल आजा आता आमकां दर्शना एक सांगू मागेल नातराल शिक्षण जालें मागेल पुताल शिक्षण जालें सगळ्याक जालें म्हाका कितें जाय लोकाल पंचायत तेमच्यान जायन जाल्यार वगीत म्हणून जाल्यार वगीत म्हण जाल्ला नर्थ ना तेमच्यान आवाज करूं जाय जाल्यार हांव एका आवाज म्हणून कितकन मरू हा फिरवून उडयल मग तुम्ही फिरवून उडयची न्ही हांव हे सांगील हांव करतलो हांव जे म्हण म्हाका करूंकच जाय जे उत्तर करूंकच जाय हाज्याल उत्तर ते उत्तर हा चल आजा हय आता आमगेले इतले प्रश्न आशिल्ले आता कोणा एकटे भोवमान दिवूं जाय म्हणून जालो दिवूंकच जाय कोणा दिया म्हणटा कोणा दितलो दर्शना
सांगा ते सगळ्या नाव परत घेऊ म्हणाल परत काय म्हणत नका. दर्शन मागे एक सांग त्या गर्वाबद्दल एक कोण विचारेल कोणाला प्रश्न तो गौरवाबद्दल समर्थ सुधीर नाईक देवळमकी योग्य ते प्रश्न रात्रीन कित्या गोठतात ते गेल धनी घराकडे गोष्ट म्हणून आणि ते ती गरवा रस्त्यावर गोठतात. आणि ह्या प्रश्नाक असलो प्रश्न असो एक योग्य बहुमान दिव हरकत ना त्या बहुमान दिवचे तुम्ही गेलते. आज आजा संडे एपिसोडाक समर्थ सुधीर नाईक देवळमकी हो आमगेलो विनर जावन आसा. तेका चंद्रगिरी नेटवर्कीवर हेमचे वतीन 1000 रुपयाचे एंटी रेडिएशन चिप बहुमान म्हण मेळिल्लो आसा. आणि तो तुगेलो बहुमान तुगेल्या घरा कडेन पावतलो. हय हय आणि हे तुका हे ते एंटी रेडिएशन चिप हा ते चिप पास पळय हे चिप कित्याक उपयोग कर सांग तुका. हे मोबायलाचे रेडिएशन ते कमी करता आणि ते कमी करचे खातीर हे ते मी दिते आसात. आणि 1000 किमतीत हो तुगेलो बहुमान आसा ते तुगेलो एड्रेसाचेर पावतले. तुगेलो एड्रेस आमकां धाडून दी आणि तूं पुता ल्हान पोर तो हांव वळखत ताका देवळमकेचो हे सुधीर चेडो. हय बरें करून राव आणि तुम सगळ्याक देव बर करू म्हणटात. मुखार आयतारा मेळ्या तोपर्यंत मागीर वाट पळया आणि कारवार न्यूज कोंकणी कायम पळया. आणि कारवार न्यूज कोंकणीचेर ह्या बाबाचेर तो कोण तो सुनील नाईक बाबाचेर तुमकां आशीर्वाद दवरा. आणि मुखार आयतारा मेळ्या तोपर्यंत तुमकां देव बर करू. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.